चॅनल. कशें आसा तुमी? सो थंबनेल पळोवन तुका कळ्ळा आसतलें आयज आसा आईचो बर्थडे. सो आयज आसा ऑगस्ट 7 आनी ऑगस्ट 7 न्ही आईचो बर्थडे आसा. ओके, सो आयज आसा बारीकशें सेलिब्रेशन. अशें व्हडलेशें ग्रँड सेलिब्रेशन अशें कांय ना, जस्ट एक बारीकशें सेलिब्रेशन आसा. ओके, तुमकां कळटलेंच फुडें. तो टायम जालो आसा आतां 12:30 जाली. घरची सगळी कामां जाली, पुसपाचें, झाडू मारपाचें. ओके, जस्ट जेवणाची तयारी करता कित्याक आयज आमकां बेगीन जेवन भायर सरोंक जाय. ते खंय ते मागीर तुमकां मगीर सांगता हांव. ओके, आनी आयज सकाळच्यान पावस, म्हणजे असो व्हडलो असो पावस ना, बारीक पडटा सकाळच्यान. ओके, सो आयज आसा मेन्यू जेवणाक सुंगटाचो पुलाव. ते काल ते सुंगटां हाडलेले पळय, बारीक बारीक सुंगटां दवरलेले हांवें. सो ते मातशे मोठे आहा न्ही, कट करून पुलाव केला हांवें. पुलावचो रेसिपी ऑलरेडी हांवें तुमकां शेअर केला. इफ कोणाक जाय जाल्यार म्हाका सांगात, हांव तुमकां लिंक शेअर करता. आनी काल 2 बांगडे दवरलेले. सदांच बांगडे फ्राय करता, सो म्हटलें आयज रेशाचो फ्राय करया म्हटलें. रेशाचो मसालो करता ताकी तो तुमकां आयज शेअर करता. फाटी हांवें शेअर केलेले जेन्ना हांव हिंदीन करतालें. तो म्हणटा आयज म्हाका खावंक दिसलें. सो आयज आईचो बर्थडे आहा, आईक बरें रेशाचो बांगडो करून वाडया म्हटलें. न्ही गे म्हळ्यार येता बर्थडे गर्लाक जस्ट न्हांवन येयला. हय, आयज टायमूच जालो. शिव सकाळी बेगिना गेलो. आयज टॅम्पलार बी वचूंक मेळोंक ना. सो मम्मी म्हणपाली आसूं, घरात देव आसा न्ही, घरात पांयां पडटा म्हणपाली. अशें बर्थडे बी आसल्यार देवळान बी वचचें पडटा, मानता हांव. पण शिव बेगिना गेलो म्हण आसूं म्हटलें. आनी आयज कंटिन्यू पावसूय आसा, घरात पांय पडया. आनी आयज आमी कितें बरें काम करता पळय तें देवाक खूब आवडटलें अशें म्हाका दिसता. ओके, सो म्हळ्यार आतां बर्थडे गर्लाक आनी आयजचो बर्थडे सेलिब्रेशन खंय करता हें सगळें तुमकां बरें जेवन बिवन तुमकां सांगता मागीर. ओके, सांगता तुमकां खंय कितें तें. ओके, पळय तुमकां मेळटा आईक. बर्थडे गर्ल हांगा आसा. आई सकाळच्यान आईक फोन विश करपाक सांगता, कोणा कोणा फोन केले ते. आई आयज बर्थडे गर्ल कशी दिसता? बरी दिसता खंय सगळ्या हाय म्हण. ओके, सो आयज सकाळच्यान फोनाचेर फोन एकता नायकान विश केले. हांवें थोड्यांक म्हाज्या सबस्क्रायबरांक नंबर बीन दिला. सो एकता नायकान कॉल केले, ललितान कॉल केले आई विश करपाक, इमॅक्युलेट फर्नांडिसान कॉल केले आई विश केले. म्हणजे सकाळच्यान फोनाचेर फोन. ताका आयज ब्लॉग स्टार्ट करपाक टायम जालो, थोडे कामां बीन केले. ओके, इथे घराची कामां जाली न्ही मागीर बरी सुशेगाद दिसता ताका लागून. सो आयज सगळ्यांच्या फोनाचेर फोन. ओके, सो दाखयता पुलाव जस्ट दवरला हांवें, जावूं ना अजून. शिव म्हणपालो पयलीं वॉर्न करून गेला, बेगिना जेया म्हणजे बेगिना जेवण रेडी कर, जेवया आनी आमकां बेगिना भायर सरूंक जाय ताका लागून. सो दाखयता पुलाव. सो पुलावची रेसिपी हांवें तुमकां शेअर करूं ना, कित्याक ऑलरेडी दाखयला न्ही, ऑन द प्रोसेस आहा. सो अजून जावंक ना अजून. सो म्हटलें बांगड्याक हांवें मीठ लावन दवरला. सो आयज तुमकां रेशाचो बांगडो शेअर करता. आनी सायडीन कट लावन दवरला, मीठ लावन दवरला. आनी आमगे रेशाचो बांगडो खूब कमी करता, केन्ना अशें खावंकूय दिसलें न्ही तेन्ना आमी करतात. आनी रेशाचो मसाला आतां करतलें पळय हांव, तुमी ते करून न्ही फ्रिजीन स्टोर करूं शकता. रेशाचो मसाल्यान तुमी बांगडे फ्राय करात, प्रॉन्स फ्राय करात, स्क्विड्स फ्राय करात. इफ तुमी वेजिटेरियन आसा, सगळ्यो भाजयो घेया. मशरूम, मागीर कॅरट, मागीर बिन्स, फ्लॉवर आनी कितें भाजी आसता पळय, आनी कितें तुमकां जाय तें घेवन ताका रेशाचो मसाला लावन न्ही फ्राय करात मीठ लावन बीन. तशें तुमी करूं शकता, बरें जाता. ओके, बरें लागता रेशाचो मसाला. ओके, तो म्हणटा आयज करया म्हणटा 2 बांगडे आनी काल फ्राय केले आनी परत आयज ते फ्राय रवा फ्राय वाज दिलो खावन. सो रेशाचो बांगडो 2 जाता तें पुरो. रितीका खावचो ना, रितीका अशें म्हणटा तांकां नॉनवेज नाका. रितीका हें कर गे, एक अंडा बॉयल कर, ताका अंडा बॉयल खूब आवडटा, तो खातलो अंडा बॉयल. सो चला आमी करया रेशाचो मसाला करया. जस्ट हांवें थोडेशें घेतला मिरसांगो, कित्याक हांव हें एकूच टायम करतलें, म्हणजे आतांच बांगडे फ्राय करपाक करतलें. इफ तुमकां चड स्टोर बीन करून घेवंक जाय जाल्यार मातशें चड घेयात. सो हांगासर न्ही हांवें घेतल्या बिडगी मिरची, तुमकां जाय जाल्यार काश्मीरी, जे कितें तुमकां मिरची तुमकां लायक तुमी घेवं शकता. आनी आमकां न्ही मिरसांगो न्ही एक हाफ एन आवर नाल्यार 1 आवर तरी न्ही विनेगरान सोक करून दवरूंक जाय. उदकान बीन सोक करनाकात आनी विनेगरान सोक करूंक जाय. आनी रेशादो म्हणजे विनेगरान करतात, उदक बी एड करून करप ना. सो हांवें हें सोक करून घाल्लें आसा पुरो, कित्याक म्हाका टायमूय ना सद्या, ताका लागून सोक बरें मोव जाल्लें आसा. हें पळय बरें मोव जाला. सो हांवें हें विनेगरान सोक केला. सो हें आतां न्ही हांव मिक्सी जारान ट्रान्सफर करता. सो आतां घालता एक धाकटोसो कांदो न्ही हांवें न्ही गॅसीन न्ही फ्राय करून घेतला. जेन्ना तुमी रेशादो करतले पळय अशें कांदो न्ही फ्राय करून करात चुलयेर. ओके, बरें जाता, बरो टेस्ट येता. ओके, बस धाकटोसो घेतला हांवें, तो घालता. एक धाकटेशे आले तुकडे घालता. हांगासर न्ही हांवें एक 5-6 लसूण घातला. एक धाकटोसो न्ही सिनामन स्टीक घालता. हांगासर न्ही हांवें ब्लॅक पेपर आनी क्लोव्स घेतला, एक 4-5 क्लोव्स घेतला आनी थोडेशे ब्लॅक पेपर घेतला, ते घालता. सो आतां घालता एक 1/4 टीस्पून हळदीचो पिठो, एक थोडेशे जिरा घालता.
सो आतां घालता हांव थोडेशें शुगर, कित्याक हांव थोडेशें करता न्ही ताका लागून. सो इल्लें घातलां हांवें. आनी खंय कितें चुकता बी जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करा, कित्याक हांव परफेक्ट ना. जितलें म्हाका खबर आसा तशें हांव करतां. सो इतलेंच आनी कांय ना. सो आतां आमकां न्ही विनेगर घालून न्ही हें वांटून घेवंक जाय. आनी पयलींच चड घालनाका, इल्लेशें विनेगर घालात आनी वांटून घेयात. आनी उदक बी ऍड करप ना. रेडी आसा. मीठ दाखोवन आसलें घालतना, कित्याक हांव विसरलें मीठ घालपाक. मागीर हांवें मातशें टेस्ट करून पयलें मीठ घालूंकूच ना हांवें. सो मीठ घालून वांटून घेतलां. सो हे पळय आनी एकदम टेस्टी जाला. जशें म्हाका खबर आसा तशें केलां हांवें. खंय कितें चुकलां बी जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके. सो आतां न्ही हांव हें मसाला आहा पळय बांगड्याक लावून घेता. आनी बांगड्याक लावून न्ही आमकां दवरूंक जाय. जितले तुमचे टायम आसा तितले तुमी लावून दवरात, कित्याक ते बरें मॅरिनेट जावंक जाय ताका लागून. सो म्हाजे जस्ट हाफ एन आवर आसा तो लावून दवरता, मागीर ताका फ्राय करता. तितवी खावचो ना म्हणजे मुडी तो खालें खालें नाल्यार ना. सो ताका म्हटलें अंडा बॉयल करया, ते खातलें. ओके. सो जेन्ना तुमी बांगडे रश्याचो करतले पळय अशे कट्स लायात आनी भितर अशे मसाला घालून ताका बरें फ्राय करात. ओके. सो थोडे थोडे मसाला घेता आनी लावून घेता. आनी नुस्त्याक आमी मीठ लावून दवरलेलें आहा. तुमी बॉब मारतले म्हाका खबर आहा. श्रावण स्टार्ट जाला. थोडे जाणां नुस्तें बी खाता, थोडे जाणां खायना. सॉरी म्हणटा. येतले तुमकां बरें बरें वेज रेसिपी येतले. ओके. सो हें पळयात, एका न्ही हांवें बरें मसाला लावून घेतला आनी भितर बी न्ही आमकां बरें मसाला लावून घेवंक जाय. जस्ट थोडेशें उरला मसाला ते हांव दवरता फ्रिजीन. मी केन्ना फ्राय करून मेळटलें नुस्तें. ओके. जस्ट लावून न्ही हांव एक जस्ट हाफ एन आवर दवरतलें, मागीर ताका फ्राय करतलें. आनी फ्राय करतना रवा बी कांय लावप ना, अशेंच फ्राय करूंक जाय. ओके. सो नुस्त्याक लावून दवरला हांवें मसाला. सो म्हटलें तुमचे कडेन उलया म्हटलें आतां, मागीर आनी टायम मेळचो ना. ओके. सो तुमकां आमी काल दाखयल्लेच सगळें आमी ग्रोसरी बी हाडला. नाल्ल आसो, मागीर रायस एक 25 किलो 25 किलो तांदूळ आनी बारीक बारीक ग्रोसरी दाळ बीन अशें जें कितें लागता पळय गरजे लोकांक तें. ओके. सो आमी आईचो बड्डे आयज ओल्ड एज होम थंयसर सेलिब्रेट करता. खंय बी तुमकां कांय सांगना. ओके. सो थंय आमी चिंतला करपाचें आईचे बड्डे. अशें व्हडलेशें कांय ना, जस्ट एक केक कटींग करतलें. आनी थंय न्ही हांव डिटेल व्हिडिओ बीन कांय काडचें ना, की आमकां अलाव ना तसो व्हिडिओ काडपाक. पण जस्ट मम्मी केक कट करता पळय ती एक व्हिडिओ काडटा हांव. ओके. सो बरें दिसना न्हू, तुमी मातशें समजून घेयात. ओके. फूल डिटेल अशें काडचें ना हांव. जस्ट एक केक कट करतना एक बारीकशें क्लिप तुमकां हांव शेअर करता. ओके. सो चिंतला आमी आईचो बड्डे थंय ओल्ड एज होमान करया म्हणून. आनी बाकीचे तांकां केक मागीर स्नॅक्स बीन आमी व्हरतलेच. सो चिंतलें की ऑर्फनेज सो चिंतलें की ओल्ड एज होमाक दिवया, लागतात न्ही गरजेचे वस्तू बीन. ओके. सो दिवया म्हटलें. सो काल तें आमी सगळें घेवन येयलें. आनी तुमकां एक धाकटेशें बॅग दाखयल्लें पळय, तेतून न्ही सगळे बुक्स आहा, म्हणजे नोटबुक्स पेन्सील रबर आनी चॉकलेट. ते एक धाकटेशें चेडूं आसा. ते चेडूं आनी तेजी आवय आहा थंय ओल्ड एज होमान रावतात. ओके. सो म्हणजे डॅडी खंय तांकां सोडून गेलो खंय, तेमी थंय रावतात. सो एकूच चेडूं आहा थंयसर 4 years. सो म्हटलें ताका दिवया म्हटलें. ते स्कुलान वयता खंय. सो ताका एक नोटबूक पेन्सील बी अशें कलर बीन ताका दिला. सो तेंच ताका एक दिवया म्हटलें. सो असो आसा आयज आमचो प्लॅन. आनी केक मागीर केका वांगडा सगळें एकलेंच सांगलां आमी. केक मागीर सामोसा, रिसॉयस वेज रिसॉयस आनी ग्रीन चटणीचे सँडवीच आसता पळय ते, आनी उदकाची बाटली. कित्याक ज्यूस बीन दिवन फायदो ना खंय, कित्याक थंयसर न्ही अशी डायबिटीज लोक बीन खूब आसा. सो म्हटलें केक बीन हांवें सांगलां ताका मातशें कमी स्वीट कर म्हणून. कोण खातले ते खातले नाल्यार खावचें ना. आनी केक आमी सांगलां जोसफीन. तुमकां खबर आहा लास्ट टायम हांवें रसमलाई केक ऑर्डर केल्लेले सामके बेस्ट. ओके. सो 2 केक सांगलां आमी. एक रातचे आमी घरा कडेन एक बारीकशें सेलिब्रेशन करतलें आनी थंयसर सांगलां. ओके. आनी मंडे गेल्ली न्ही आमी ओल्ड एज होमा. मंडेच ताका सांगलें हांवें जोसेफिनाक फोन करून इतले सगळे आयटम. सो ऑन द स्पॉटूच ताका सांगलें हांवें. पण ताणें सगळें केलें ना म्हणून हांवें. मागीर काल रातचे आमी आनी एक केक ऑर्डर केलें म्हणजे घरा कट करपाक 1/2 किलो. सो ताकाय तें ना म्हणूंक ना, आपूण करता म्हणपा आहलें. सो आमच्या घरा कितें सेलिब्रेशन बी आसलें न्ही आतां ताकाच आमी ऑर्डर येता, कित्याक फ्रेश आसता आनी होममेड हय का न्ही. सो म्हटलें शिव म्हणपालो ताकाच ऑर्डर दी म्हणपालो आनी कोणाक नाका. सो आमकां फ्रेश जाय, होममेड जाय. पयशे गेल्यार प्रॉब्लम ना. ओके. फ्रेश मेळटा न्ही आनी तेन्ना तें करून दिता. सो वयतना आमी सगळे हांगच्यान आमी 3 भायर सरतलीं, 3 वयतलीं. सो 4:30 खंय तेंचे खंय टी टायम आसता खंय ओल्ड एज होमान 4:30. सो 4 अशें आमी केक कट करतले आनी आमी ते व्हरतले पळय खावपाक बीन, ते 4 टायमार तेमी खातले. सो असो आमचो प्लॅन आसा आयज. ओके. होप तुमकां आवडलो बी आसतलो. ओके. सो हांगा इतलें ग्रँड करून खर्च करच्या पेक्षा थंय निडी लोकांक थंय वचून सेलिब्रेशन करप एक वेगळीच
मजा असता, मग बरी दिसता जिवाक, आहे का न्ही. अशें आलतू फालतू खर्च कशापेक्षा थंय खर्च केले म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. ओके, सो हो आमचो प्लॅन आसा आयज. सो 3 सुमार अशें भायर सरतले आमी. सो बेगीन जेवन न्ही ऋतू आयलो की बेगीन जेवन भायर सरतले की पयलीं आमकां वचूंक जाय जोसेफिनाच्या घरा, थंय सगळें कलेक्ट करूंक जाय, मागीर थंय वचूंक जाय. तें मातशें पयस आसा, एक हाफ एन आवर लागता आमकां थंय पावपाक. सो अशें आसा. आनी आयज आईचो बड्डे आसा, बरें तुमी ब्लेसिंग दियात, आईचें हेल्थ बरें उरचें. ओके, हेंच तुमी बरें देवा कडेन मागून घेयात आनी कांय ना. लास्ट इयर आईचो बड्डे आमी घरात केलेली, तो व्हिडिओ पळयात तुमी. तेन्ना हांवें बिरयानी केलेले, वेज बिरयानी. कित्याक बरं तेन्ना न्ही म्हाका दिसता मंडे काय थर्सडे येयलेले बड्डे आईचे. सो वेज बिरयानी केलेले. सो पळयात तो लास्ट इयरचो व्हिडिओ पळयात, आईज बड्डे सेलिब्रेशन म्हणून येतलो. ओके, तो जाली आतां 1, मागीर थोड्या वेळान ते फ्राय करतले हांव. तोपर्यंत न्ही टायम आसा म्हटलें व्हिडिओ एडिट करूंक जाय, की मागीर म्हाका टायम मेळचे ना, की 3 भायर सरतले आमी. सो व्हिडिओ घालूंक जाय न्ही, सो व्हिडिओ एडिट करता आनी मागीर मेळत तुमकां. ओके, चला आतां न्ही आमी फ्राय करया. सो म्हटलें कॅमेरा हांव धरता, कित्याक हांगा स्टँड दवरले न्ही, कॅमेरा दवरले न्ही आनी ते मागीर उसळटा नुस्तें दवरले की. रवा फ्राय बीन केल्यार इतलें उसळना, डायरेक्टली आमी करतले न्ही. सो म्हटलें मम्मी पप्पा आपूण कढीपत्ता दवरता खंय, अशें कढीपत्ता धरून फ्राय केल्यार बरें जाता. सो पयलीं सुकला मगे बरें सुकोवन दवरला हांवें, उदीक बी आसलें न्ही मागीर ते उसळटा बी. आनी आतां किचन साफ करपाक टायम ना हांगा. दवर घे आनी एक बांगडो दवर, एक बांगडो हांगा दवर, एक बांगडो हांगा दवर. गॅस लो कर, कित्याक बरें तापले ते. दवर स्ट्रेट दवर, कढीपत्ता वरूच दवर. येस, घाल बेगीन घाल. सगळें उसळटा, ताका लागून मम्मी सांगलें तूं कर म्हटलें. आनी उरलेले मसाला बीन न्ही लावन घेवया. ओके, आतां बरें ताका दोनी सायड न्ही ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाचें. सो रेशाद्या बांगड्याक न्ही अशें कढीपत्ता दवरना आतां, सो आमी ट्राय करया म्हटलें. आनी जेन्ना कढीपत्ता घातलो न्ही वास बरो येयलो न्ही गे, बरो येयलो वास. सो बरें ताका फ्राय करून घेवया खूब दिसांनी. आनी पुलाव आमचो रेडी आसा पळयात. कोणाक जाय रेसिपी म्हाका कमेंट करा, हांव दिता तुमकां लिंक. ओके, सो आतां ताका टर्न करया. सो हें पळयात जाल्लो आसा आई बड्डे स्पेशल रेशादो बांगडो. ओके, हें जाल्लें आसा. ओके, चला. तो जस्ट आमी रेडी जाल्ली आसा. टायम जालो 3. जस्ट शिव आतां सगळें सामान बीन आकाश येतलो. सो सगळें सामान बीन गाडीन दवरला आनी बड्डे गर्ल रेडी जाला. खंय बड्डे गर्ल 3 जाली, बीग बी जेयले आनी आमकां लागीं ना न्ही ते मातशें पयस आनी ताका लागून, आनी भायर पावसूय पडटा बारीक. सो सगळीं जाण रेडी जाली आसा. जस्ट शिव रित्वी गेल्या सकल सामान दवरलें. आतां वयता आमी जोसेफिनाच्या घरा केक हाडपाक. तुमकां मेळटा जोसेफिना आनी बड्डे गर्ल रेडी आहा हे पळय. ओके, चला तुमी वचा, आमी येता सावका. सगळें घेतलें न्ही? हय, चला. बेंगलूर साडी ब्लावज हेजे हें न्ही डिफरंट ब्लावज आहा, शिवपाक काय दिवंक ना न्ही. सो हें ताका बरें मॅचिंग जाता. तो म्हटलें हेंच घाल म्हटलें. सो आमी आसा ऑन द वे जोसेफीच्या घरा. आनी ते नाल्लाचें हें पडलां, कितें म्हणटा ताका, पानां सुट्टे कितें पिड्डे आमी पिड्डे म्हणटात. तो म्हटलं आकाशा म्हणजे सायडीन काडून दवर म्हटलें, तेन्ना कार वयची ना. वात वयल्यान पडली दिसता सगळे. ते कोणाच्या गाडयेचेर बी पडूं ना ते बरें म्हणून सांग. बाप रे, आंग घाण जालें आकाश. हांगा रोड न्ही मातशें नॅरो आसा ताका लागून. ओके, ऑलमोस्ट पावले न्ही आमी. आमी पावली आं जोसेफिना घरा. तुमकां मेळयता जोसेफीन थोडा हाय मार. हय असू जोसेफिना थोडा रेडी केला. हे पळय सँडवीच आनी हितून घ्या जोसेफीन सामोसा आनी रिसॉयस न्ही. मागीर आनी तुमकां दाखोवंक मेळचें ना म्हटलें दाखोवया. रिसॉयस आसा हांगासर आनी हांगा आसा दाखय गो पळय सामोसा आनी रिसॉयस सामकें जोसेफीन सामकें टेस्टी करता. ते बी ते चीज कॉर्न बीन घालून करता ते बेस्ट. कितें जाल्लें आसा. आनी हांगा काय ना केक, एक केक मागीर येतले आमी व्हरपाक. ओके, हय. सो आनी एक केक आहा न्ही तो मागीर आमी वयच्या टायमार येतले हांगासर परत. सो सद्या आनी कितें आहा सगळें यादीन सँडवीच ऑलरेडी तुमकां जोसेफिनाचो नंबर हांवें शेअर केला. केक बीन पार्टी कितें बर्थडे कितें स्नॅक बीन जाय जाल्यार ऑर्डर दियात. हां, खूब जाणां कॉल करता, खूब जाणां कॉल करता. आनी सबस्क्रायबरांक घेतलो हय न्ही, लिना मेंडोन्सा. ते बरें करता खरें सांगता तुमकां. फ्रेश आनी होममेड आनी कितें जाय हय का न्ही. ओके, तुमकां जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट करा. कॉन्टॅक्ट नंबर ऑलरेडी शेअर केला. इफ कोणाक जाय जाल्यार परत दिता हांव कॉन्टॅक्ट नंबर.
ओके थँक्यू ऑन द स्पॉट सांगलें हांवें आनी तेन्ना एक उतरां ना म्हणूंक ना आनी काल केक तरी ऑन द स्पॉटूच सांगलें आमी सो ते आमकां सांजचे मेळटले सांजची येतली परत हांगासर ओके थँक्यू म्हणटा तुका चल बरें शिवनाथ पळय हांगा हेंचे व्हिडिओ काड खंय हेंचे मंकीचे हाय खंय जेलो रे जेलो हॅलो बरोबर आईचे बर्थडे विश केले विश केले हात केला ताणें थंय पळय फुडें भितर बोलला तिला आसू विश केले ना आईक विश केलं हांवें ताका म्हटलें न्ही आई विश केलं रे आ केलं ताणें क्यूट सामकें बरी दिसता न्ही बरें हांगा ते मासता हिमी पळय मदींच रावला उठात ना सो ऑलमोस्ट पावली आमी लागीं पावला जस्ट पावली आमी 4:30 टायमींग दिला आमकां जस्ट बसला आमी बेगिना पावली 4 जाला ओके सो शिव सगळें सामान बी काडून दवरता ओके मागीर मेळटा तुमकां चड क्लिप घेवचें ना हांव जस्ट कटींग केक ते व्हिडिओ काडटलें हांव मागीर मेळटा तुमकां चला 64 ऑलरेडी सो द बोर्ड हियर ना कैंडल पर 64 पे नहीं लगती है ना कैन यू से 64 हाउ मच नाउ आई ऑलरेडी नोट happiness for them in heaven. And we pray our one line of prayer. Can we say so you pray for everybody's intention. Our Father, intercede for the Mary, who as we say, Hail Mary too. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Akash. सो पावली आमी एक्चुअली ओदोळ पावली 5:30 पावली आमी पावले मागीर ऋतिकाचे स्टडीज घेवन बसले हांव की एग्जाम न्ही फाल्यां इंग्लीश ग्रामर आनी कंप्युटर आहा सो इले स्टडीज घेतले मागीर 7 सुमार शिव गेलो केक हाडपाक राव 7 सुमार गेलो शिव केक हाडपाक थंयसर मागीर काय व्हिडिओ बीन करूना म्हटल्यार आतां 8 जाली ऋतिकेशीन आतां हांगा बारीक बारीक डेकोरेशन बी केला आनी जस्ट केक घेवन आयलो तो म्हटल्यार आतां व्लॉग करया म्हणटा स्टार्ट ओके सो केक कटिंग करता आमी ओके चला बेस्ट केला रा तू नाका 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 हय घे सो हे न्ही रसमलाई न्ही रोकडे मेळ्ळे आतां मेळटा सो म्हटलें बेगिना बेगिना कट करया हें हांगासर न्ही रसमलाई आहा चल आनी आमचे बड्डे गर्ल परत दुसरे साडी न्हेसला बड्डे गर्लची मजा आहे 2 सेलिब्रेशन राव रे वाणी ऋत्विक सो हांगासर पळयात जस्ट हॅपी बर्थडे ते लायला आनी आईचे एज 64 बर्थडे हें तर बारीकशें डेकोरेशन केलां व्हडलेशें कांय ना हांगासर केक दवरला आनी हांगा बलून आनी हो हांगा बलून फुलयता असो रे
असं रे हा यो यो खावपाचे केक रसमलाई केक ऑर्डर केला आय सगळे एकलेच केक हा तो बरे हा रसमलाई सारखी टेस्टी आता रसमलाई पण तूट पडो आता रसमलाई पे तूट पडो हा एक घेता आणि वयता कितले थंय 5 आमर थंय सगळे एक एक घेवपाचे ऋतिक 4 घेता खंय सॉरी 3 घेता खंय राम असो केक केक खाता आम्ही हय काय ना अशें बारीकशें सेलिब्रेशन सो नेबराक बीन व्हरून दितले आमी तू नाका बाबा वयतलो तुझ्या हांगा टायम वेस्ट जाता हांगा 8 जाली कंप्युटराक हातूच लावना अजून कंप्युटर उरला किती तूट पडो रसमलाई म्हणलें हांवें बिगिने तोंडां घातलें रसमलाई रितीक सोडतो ना म्हटलें सगळें एक एक मेवळें आई खाले गे रसमलाई आईचे बड्डे आयकूच ना रसमलाई आकाश केक बरे हय केक बेस्ट हा तो जोसेफिना म्हटलेले म्हाका केक खाऊन सांग म्हणून ऑलरेडी हांवें लास्ट टायम वुमन्स डे ऑर्डर केलेले सो खबर आहा म्हाका खावून बरें आसता हेजे सारके सॉफ्ट आनी सामको कितें तुमकां फ्रेश न्ही शुनात हय शुनात लागलो हांव म्हटलें मम्मी हांव मागीर खाता जेवून आतां म्हाजे टायम ना ताका पेपर बी सेट करूंक जाय बरोवंक जाय म्हटलें आं सो नेबरा व्हरून दिता तूं इतलो व्हरून तू व्हरून दी हांव म्हाका टायम नाशिल्लो दी व्हरून दी आं शुभम मायले घालून नेबर दिता हांवें मॅच तुमकां सो जालें आमचें बर्थडे सेलिब्रेशन जालें होदोळूच केक कट करून परत गेलें हांव भितर स्टडीज घेवपाक जाता जालें ताका सामकें जड जाला सारकें आनी आयज तो दनपारां न्हिदोवना न्ही तोय मातसो जाम जाला म्हटल्यार आसूं म्हटलें केलें ताणें ओके आनी बरें जालें सेलिब्रेशन ओल्ड एज होमान चड हांवें व्हिडिओ काडूंक ना कित्याक तेमी सगळे न्ही व्हील चॅरार अशे बसलेले तेंचे हांव चड व्हिडिओ बी घेवंक ना जस्ट केक कट करतानाच हांवें मातशे व्हिडिओ घेतले खूब बरी दिसलें सांगू तुमकां आनी इमोशनल जालें कितें सांगू तुमकां तांकां पळोवनूच दोळ्यान दुकां येयलें आमकां सगळ्यांक म्हणजे अशें म्हातारपण केन्ना देवूंक जायना अशें दिसता आमकां हय का न्ही सो खरें तें पळोवन न्ही आमकां खूब म्हणजे खूब दूख दिसलें पण आसूं तुमी हॅप्पी जाले आं आमी ते सेलिब्रेट केलें म्हणून तुमी खूब हॅप्पी जाले आनी आमकां भरभरूच तेंच्यांनी आमकां न्ही ब्लेसींग दिला जे कोण आसलेले पळय थोडे मातशे हें आसलेले वीक जालेले अशे बसून आसलेले थोडे मातशे एक्टीव आसलेले बरोबरून आईक बीन बरें तेंच्यांनी वीश दिला म्हणजे ब्लेसींग दिला बरें जावं म्हणून ओके खूब हॅप्पी जालें हां अशें थंय वचून बर्थडे करप न्ही म्हणजे एक वर्थ अशें म्हणूं शकता ओके तुमी हॅप्पी आनी आमी हॅप्पी आनी आमकांय तेंचे कडसून ब्लेसींग मेळटा तेंच जाय आनी जे कितें आमी दाखयता न्ही बाबा निडी लोकांक आमी दिता बीन न्ही सगळे अशे व्हिडिओ करून दाखोवप न्ही बरें दिसना फाल्यां तुमी म्हणटले की पळय आतां आमी आतां निडी लोकांक दान करता युट्यूब मध्ये तुमकां सांगलां हांवें जेन्ना आमी अशें दाखयता न्ही थोडे लोक कितें म्हणटले आमी शो ऑफ करता म्हणटले शो ऑफ न्ही जे आमकां दिसता न्ही कोणाक दिवंक कशें तें आमी दिता आनी तेंच तुमकां हांव दाखयता आनी तुमी आमची फॅमिलीच न्ही तुमचे कडेन शेअर करूंकूच जाय तुमचे कडच्यान कितें लिपोवन दवरूंक जाय सो आमी अशें मदीं मदीं न्ही दीत रावता सो सगळे आमी ते व्हिडिओ शूट करून तुमकां दाखयना हय काय शुनात तुमी म्हणटले आमी शो ऑफ करता म्हणटले सो आयज दाखयता तुमकां कितें आयचो बर्थडे आहा ते तुमकां दाखोवंकूच जाय सो सदांच आमी केन्ना केन्ना कितें कितें आसता न्ही आमी दीत रावता अशें पण सगळे आमी तुमकां दाखोवंक शकना हय का न्ही सो बरी दिसली आयज आनी बरी दिसता कोणाक अशें दिले बीन न्ही खरेंच अशें ग्रँड खंय वचून हॉटेलान खर्च करच्या पेक्षा कोणाक गरजेक पावता न्ही ते जे की आमी दिता ते सो खूब बरी दिसली न्ही शुना आनी कितें म्हणटा सगळे शुनाचा क्रेडीट सगळे तरेच केला डेकोरेशन टीम डेकोरेशन बी सगळे शुनातान केलें हांगा येवन हांव भायर येवकूच ना हांव थंयच्यान आयले डायरेक्ट भितर बसले रिजुका स्टडीज घेवन सगळे भायर तेणेंच केलें सो बरी दिसले आनी ते धाकटे थंय चेडू आसलेले आमी काय चड व्हिडिओ काडूं ना ते चेडू आनी आवय थंय आसलेले ते चेडाकूच दिले बरें हॅप्पी आसले न्हिदलेले खंय ते आमी गेले तेन्ना आमी उठून आयले ते ताका आपोवपाक गेल्ले आमी येयला मग ते उठले मागीर बरें ओग्गी सामके ताका बुक्स बी दिवन येयले तांकां आनी कोण आसा हय का न्ही आमीच अशें तांकां वचून हेल्प करूंक जाय बरीच तांकां आनी अशें ऑर्फनेजाक वचून ऑर्फनेज आसूं ओल्ड एज खंय आसूं
थंय वचून की सेलिब्रेशन केलें न्ही तिमी हॅप्पी जाता न्हू ना या तिमी मातशी हॅप्पी जाता आमच्या वांगडा मिक्सर बी जावन सगळे जाण बरे आसलेले आं सगळे जाण बरे वी ऑल्सो उलयले लायक इट वन मोर समथिंग कितें आनी करपाचें आपलें आतां ना मातशें करपाचें आसा हय पण समथिंग इट इज लायक सगळी विचारून करूं शकता लायक बिकॉज हा डिफरंट शिवरात्रीचे तकलेन खूब कितलेशे प्लॅन आहा येतले मागीर आजून पण तूं कांय सांगना कित्याक मातशे प्लॅन सारके जावंक जाय ते मागीर तुमकां सगळें शेअर करता तुमकां ते सांगतात न्ही हांव तुमचें कितें लिपोवन दवरला सगळें तुमकां हांव शेअर करता म्हाका अशें आवडना दाखय नासतना बी रावपाचें म्हाका तशें आवडना म्हाका तुमकां सगळें शेअर करूंक जाय बरी दिसता ओके तो चला बड्डे गर्ल बसला सर टी पळयता पळय सामकी बिजी ओके चला आयचो हो व्लॉग हांगाच एंड करता आयज नांव बीन कांय घेना पुरो व्हिडिओ व्हडले जातले नेक्स्ट फालच्या व्लॉगान नांव घेता ओके व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी एक इंस्टाग्रामार आनी म्हाका वॉट्सॅपार खूब जाणांनी भरपूरून आईक न्ही विश केला बड्डे विश म्हाका तांकां रिप्लाय करपाकूच टायम ना हांव तुका स्टडीज घेता आनी तुमकां रिप्लाय करता खूब आहा न्ही ते पण तरी पूण आतां जस्ट जालें सगळ्यांक रिप्लाय केलें हांवें म्हाका तें बरी दिसता तशें करपाक तुमी ते टायम काडून ताका मेसेज केला आईक विश केला सगळ्यांक हांवें विश म्हणजे रिप्लाय केला खूब जाणांनी आईक न्ही म्हणजे ब्लेसिंग दिला बरें बरें ओके सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आई हांगा यो काय थँक्यू म्हण आई केक खावून बसली तिथं आई केक सोंपलो सोंपलो न्ही इल्लोसो आहा आई सगळ्यांक थँक्यू म्हण थँक्यू हय खूब जाणां तुका विश केला हय ओके बरी दिसलें खरेंच ओके चला ओके व्हिडिओ एंड करता ओके म्हळ्यार नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे तो ते पेन्सिला शार्पनर करता ती सगळ्यां बाय म्हण यो काडटा बीन हांव तूं बाय म्हणना तो ग्लास घालता तूं यो सगळ्यां बाय म्हण तुमचे ब्लेसिंग जाय बाबा आमकां आनी कांय नाका बाय हय यो रे हो पळय गन्नम स्टायल Bye. I love you, friends. Please leave comments and subscribe to my channel. God bless you all. तर रातची घालून खंय वयता चला बाय फाल्यां मेळया पुरो आल्या हांगा चला बाय